नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. शाह आयोगान म्हणिल्ले 35,000 कोटी सारखे नाही, फक्त 1,500 कोटी. मुख्यमंत्री म्हणटा मिनेरांची समाधानकारक जाप आयल्यार देवंकूय शकता. 300 कोटी वसूल, ट्रेडर गायब. मायनिंग सुरू करप गोयच्या हातात ना. कितें ते दिल्ली कोर्टात वचून व्हडलोसो उपेग ना. ऑक्शनाचो व्याप सध्या आटोवपाचो ना. मुख्यमंत्री म्हणटा दिल्ली वचून थारायता. बाजारात नुस्तें फॉर्म्युलाचे आनी तांतयां प्लास्टिकाची. थिये रॉड्रिक्स फॅमिलीक मेळ्ळी प्लास्टिकाची तांतयां खावन फॅमिली जाम. FDA सरकार करता कितें? सोनार सत्तरीच्या शाळेच्या भुरग्यांक सावड्डीचो पूल क्रॉस करतना ट्रॅफिक कंट्रोलाक आतां सकाळ दनपार होमगार्ड. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची CMOन घेतली दखल. 24 वरां भितर सुवातेर होमगार्ड. कर्नाटकान म्हादय चोरली, मात गोयच्या विधानसभेत चर्चेची फकाणां. लक्षवेधी सुचोवणेक सरळ नेमकी जाप सोडून WRD मंत्री भरकटलो. कर्नाटकाची पोटतेडक चिकाटी गोंयांत दिसना. आणि MPTतल्या कोळशाचे प्रकरण तापता. हायकोर्टात NPT प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोळसो आयात करपी कंपन्यांक नोटीस. MPT म्हणटा केस वचूंक जाय NGT. शाह आयोगाचो 35,000 कोटींच्या लुकसाणीचो आंकडो सारको ना. फक्त 10 हेक्टर जमनीतूच मायनिंग अतिक्रमण जालां. 578 हेक्टरांत न्ही. CAचे समिती प्रमाण आंकडो 1,500 कोटी म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता. 300 कोटींची वसुली केल्या. कितलेशेच ट्रेडर बेपत्ता. आशिल्ल्या मिनेर आनी ट्रेडरांक नोटीसी काडल्यात. मिनेरांची समाधानकारक जाप आयल्यार खंय लुकसाणीचो आंकडो देंवोंकूय शकता. इतलेच क्लियर करूंक सोदता की ते 35,000चो जो विशय आयिल्लो पळय, हांवें जे एक 100-125 कोटी कितें म्हणला आंकडो, म्हाका एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करूंक येवना. 10 बाय 578 इतलो ताजो हे म्हणजे सादारण म्हाका दिसता 1 बाय 50 2% तो त्या विशया पुरतोच मर्यादीत आहा. म्हणजे शाह कमिशनान एक विशय हाडलेलो की काही मायनीची लिजी तांच्यांनी मायनीच्या लिजी भायर वचून 578 हेक्टर जमनीन इल्लिगल मायनिंग केला. आमी ते मायनिंग डिपार्टमेंटान पूर्णपणे सर्वे केलो, परफेक्ट सर्वे केलो. कारण शाह कमिशनान सर्वे केल्लो तो हँड हेल्ड इक्विपमेंटान. तातूंत भितर 300-400 मिटराची चूक जावंक शकता. म्हणून आमी सारको सर्वे करून घेतकच आमकां लक्षात आयलें की इट इज नॉट 578, इट इज ओन्ली 10 हेक्टर्स. बाकीची एरिया आहा ती विथीन द लीज एरिया आसा. सो इट इज ओन्ली क्वेश्चन ऑफ technically correcting the Shah Commission's report in that particular matter. हाजो अर्थ मायनिंगचो लॉस 100 कोटी म्हणून हांवें, कारण हांवेनूच तुमकां फुडलें सांगलां तें तुमी आयकून ना. हांवें सांगलें 300 कोटी आमी रिकवरी केले म्हणून. आतां जर 100 कोटी हांव म्हणटा जाल्यार 300 कोटी हांव रिकवर करचें पडटलो. इन वन म्हणजे आउट ऑफ 10 डिफरंट टायप्स ऑफ लॉसीस इन वन पर्टिक्युलर सेक्शन द लॉस इज नॉट एज इंडिकेटेड बाय शाह कमिशन. लॉसीस आर बिकॉज ऑफ डम मायनिंग जाला त्या वेळार खूब. एक्सपोर्ट माल काढला आणि एक्सपोर्ट झाला हाज्या मदीं प्रचंड तफावत आसा. म्हणून हांवें PSCचो रिपोर्ट जो दिल्लो 3-3.5 कोटी एस्टिमेटेड लॉस टू द गव्हर्मेंट, हो रिपोर्ट म्हजो बरोबर आसा. त्या प्रमाणे आमी चार्टर्ड अकाउंटंटांक लायिल्लो, तांच्यांनी तो लॉस जवळ जवळ 1,500-2,000 कोटी जातलो. सो आतां फायनली कितलो खरो लॉस आनी कितलो लॉस हो ते जस्टिफाय करूंक शकता त्या प्रमाणे रिकवरी जातली. Some of the losses are being tackled by SIT. There you may not even be able to recover because you don't know who are the people. There are many people who are absconding, just disappeared from the sea. So SIT is also handling, SIT has charge sheeted, if you are not aware, 8 cases. And they are in final stages for another 5-6 cases. So SIT and Chartered Accountant team together will form the total loss, which according to me is around 3,000-4,000 crores. Losses. I am not talking of illegal mining. Illegal mining, actually royalty is the loss.
मायनिंग सुरू करूंक नेमके कितें करपाचें तें थारिल्लेंच ना। ब्रेस्तारा मायन्स खात्याचेर चर्चा जाले उपरांत दिल्ली वचून कितें तें थारायता। परिस्थिती पूर्ण गोंयच्या हातात ना, कोर्टा मुखार वचूनय व्हडलोसो उपेग ना, ऑक्शनाचो व्याप सध्या आटपना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। दिल्ली गेल्ल्या गोंयच्या शिष्टमंडळाक इन्सुल्तार करून धाडटात। सरकार कितें करता काय म्हूण प्रताप सिंह राणेन प्रस्न काडिल्लो। स्पीकर सर, मायनिंग बंद जाली ती सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन, ती ऑर्डर कितली बरोबर आसा हाजेर हांव उलयना, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या ऑर्डरींच्यान सोल्युशन काडपाचें। सद्याचो सिजन जो आसा तो पावसाचो सिजन आसा, ज्या वेळार मायन चलनासली। हांव सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन पर्सनली इंटरेक्ट जाला आनी सगळ्यांचें ओपिनियन कितें आसा हें आमकां फाल्यांय कळटलें। फाल्यां मायन्साचो डिमांड आहा, त्या वेळारूय सगळ्या सभासदांनी सांगचें। त्या सायडीचोय सपोर्ट मेळत जाल्यार योग्य ती कारवाई करपाक येतली आनी ती करपा खातीर म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो। कितें आहा तें आत्तां सांगिना, कारण कितें आहा तें सांगलें जाल्यार ताचे पयलींच साबोटेज सुरू जाता। आमचें डेलिगेशन गेल्लें दिल्ली, तेन्ना तांकां एका मंत्र्यान कोणी तरी सांगलें की तुमी दलाली करपाक आयल्या काय म्हूण। This kind of statement should be condemned, because we all went as the people of this the members of this house, opposition as well as the ruling. What is the point of order? Member has said dalali karpak hadle. I want to clarify which particular person has said and who was there, because I was part of the delegation and there was no such thing that dalali karpak yela अशें ना। डेलिगेशन गेल्ले ते इमिजिएट कितें कोर्टांच्यान सोल्युशन मेळटा काय पळोवपाक गेल्ले। लॉंग टर्म सोल्युशन हो फाल्यां आमी ह्या तोकट ठरोवया विशय आनी हांव घेता। डेलिगेशनाच्या हातूंच्यान जे कायद्याचो सगळो केलो आमी विशय आनी कायद्याच्या हाजेर अशें लक्षांत येयलें की इमिजिएटली कोर्टान वचून ताजेर कितें व्हडलेशें सोल्युशन मेळूंक शकचें ना। इट इज नॉट अ व्हेरी कम्फर्टेबल सोल्युशन। मेळ्ळें तें एकाच वर्साचें मेळटलें, त्यामुळे ताका 1 किंवा 1.5 वर्साचें तातूंच्यान भायर सरप, भितर वचून तें सगळें सोल्युशन काडून भायर सरता म्हणसरूच 1.5 वर्सां काबार जातली। ऑक्शन करूंक गेले जाल्यार ताका तरेतरेच्यो अडचणी आहा, ह्यो सगळ्यो गजाली एनालायज केल्ल्यो आसा। म्हणून हांव फाल्यां सगळ्या मेंबराचे व्यू हाजेर आयकता आनी ताज्या नंतर मेंबरांची मिटींग केन्ना तरी एसेंब्ली जातकच इमिजिएटली दवरून हांव वचून त्या कन्सर्न हांकां ब्रिफींग करता आनी ते करून घेवपाचो म्हजो फूल प्रयत्न आसतलो। Banned only 88 leases. There are many other leases which the government is not taking decision. Files are just pending before the director and the secretariat. Why are those decisions not taken? There are 15 mines which are not all with all clearances, but those other mines decision घेवपाक at least those 2-3 mines will start. म्हाका खबर ना स्पीकर सर, तुझे डायरेक्टर तुमकां सांगता, सेक्रेटरी तुमकां सांगता जाल्यार, so let decision on those mines at least start. At least something is happening, speaker sir. I don't understand why the fear is there in the director's mind of taking action, speaker sir, and deciding on cases and again keeping it pending, speaker sir. मायनी आहा लिस्ट दी म्हाका दिसता थंय एका इंडिव्हिज्युअल डेलिगेशना बरोबर कितें जालें त्या हावजान आमकां कांय खबर ना। I was also not present. So there is no point in discussing that issue. म्हज्या सायडीच्यान हांवें सगळ्या स्टेक होल्डरा बरोबर सगळें अंडरस्टँड करून घेतला। आतां ताजेर सोल्युशन कितें हें फाल्यांचें हें जाल्या नंतर देर इज ऑलरेडी कन्सर्न टीम देर इन दिल्ली, तांच्या बरोबर हांव वचून मेळटलो तांकां। त्यामुळे फाल्यां तुमी जेन्ना पळय मायन्साचेर विशय काडटले तेव्हा हांव उलयतां। फाल्यां डिमांड आहा मायनीचे, त्या वेळार सगळ्यांनी आपले विशय कितें करूंक जाय अशें दिसता ते हांगा सांगतकच त्या प्रमाणे एक मिटींग हांव घेता आफ्टर दॅट आनी एसेंब्ली जाली की वचून कोणाक मेळपाचें तें दिल्लीक वचून मेळटा। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।